काल आम्ही सकाळी अर्ली मॉर्निंग आम्ही एक प्रोसिक्युशन रॅकेट बस केला. तातूंत सकाळ फुडें आमकां मेळ्ळें ते इन्फॉर्मेशन प्रमाणे एक फोर व्हिलर व्हेकल येतली आनी एक दोन चलयो तांकां सप्लाय करतले अशें इन्फॉर्मेशन आशिल्लें आनी पिंपूय ती येतलो म्हणून इन्फॉर्मेशन आशिल्लें. अकॉर्डिंगली आमी ट्रॅप लेड केलो आनी तातूंत ती व्हेकल आयली. मागीर पिंपूय ती दोन चोरां घेवन आयलो आनी आमी रेड कंडक्ट केली. हातून आमी दोन चलयो रेस्क्यू केल्यो. एक चली मायनर आसा आनी एक चली फॉरेन नॅशनल. हे अरेस्ट केल्या तातूंत आमी कस्टमराकूय अरेस्ट केलं सेक्शन 5 ऑफ इमोरल ट्रॅफिकिंग एक्ट एंड मेन एक्युजाकूय आमी वेरियस सेक्शना प्रमाणे अरेस्ट केला. हातून आमी इन्वेस्टिगेशन आमकां कळ्ळें कितें हे मायनर चली आसा पळय ताका एक्युजान पिंपान एक्युजाचेर मेन एक्युजाचें नांव आहा उत्तम बेहरा आनीक तो ओरिसाचो. आनीक कस्टमरांचें नांव आहा दीप कुमार वर्मा आनी प्रसाद विद्यानाथन, ते दोगां हरियाणाचे. हातून आमकां निश्पन्न जालां की एक्युजान ताका मायनर चलयेक एक फेक ID कार्ड दिल्लें, इलेक्शन कार्ड दिल्लें. तातूंत ताची एज 24 इयर्स आशिल्ली. पूण दॅट व्यक्तिमान आमकां कन्फेस केला की ताची ID ती न्ही आनी ताची ओरिजिनल ID शी इज बॉर्न इन द इयर 2001. शी 16 इयर्स ओल्ड. सो आमी सेक्शन चिटींग सेक्शन एड केला भितर. पोक्सा एक्टूय लायला, चिल्ड्रन एक्टूय लायला आनीक मायनर चलयेक आमी अपना घरान एडमीट केला आनीक मेजर फॉरेन नॅशनलाक आमी प्रोटेक्टिव्ह होमान घातला.